समड आणि सावाला जेजू संसार आयिल्लो सोडवणदार वय पूण जेजू देवाचो पूत न्हय पूण देवाचो पूत म्हणटा हांव पूण तो देवाक समान न्हय ओके ओके देवाक समान न्हय तो देखून कितें बाप म्हणटा हांव तो तिके वयर जेजू देवाचो पूत तो पूत जाल्यार तिके सकयल देखून त्या आमी आज कितें त्रिंदाद म्हणटा हांव तेगी समासा म्हणटा हांव तो वळू एरियोसान सांगले ते समासम न्हय विशय आतां पवित्रत्म्या विशयांत वय जे कितें निशयाच्या पवित्र सभेन महासभेन पुता विशयांत शिकयलें आतां वर्सां मुखारून येता आसतना आतां पवित्र आत्मो देवा समान गी क्रिस्ताच्या समान गी तो ओके तो ताची आयडेंटिटी कितें अस्मिताय कितें तो कितें जावन आसा त्या विशयान सवालां उदेली वडोल तुम्ही म्हळें निसियाच्या महासभा आपयत आसतना चक्रवर्तीन ती सभा आपयली आनी तातूंत लागीं लागीं 318 कोणा बिसायब आसले आनी 2 म्हयने कोणा ती सभा चल्ली म्हळें तुवें विशय आसलो सादारण एकच कारण म्हूण सांगल्यार बाप आनी पूत एकच लेगी समासम गी एरियसान काले म्हळें म्हूण सांगल्यार तो देवाचो पूत वय पूण देवाक समासम न्हय म्हणून आतां हो विशय तो एक इत्यार्थ करचे खातीर इतल्या मनशांक एक विशय कित्या खातीर इतलो लांब तेंप तांकां लागलो गी म्हणून म्हणजे एक क्युरियोसिटी समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.